सद्याक साळगांवां कोयर प्रकल्पात हिसपा भायर कोयर जमता. कालांगूट, साळगांव, पिडण, निल्ला ह्या भागांतल्या लोकांक ह्या कोयराचो आतां त्रास जाणवपाक लागला. राजधानी पणजे सयत पुराय उत्तर गोंयचो कोयर साळगांवां येता, मात दक्षिण गोंयचो लेगीत कोयर साळगांवां प्रकल्पात हाडून उडयतात हे समान न्हय अशें म्हणीत कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार केदार नायकान गोंय घनकोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालका कडेन उलोवप केले. आमचे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट 27 पंचायतीचे जे एफिडेविट दिल्ले, हायकोर्टान दिल्ले, एनजीटीनूय दिल्ले आनी सालिगांव सिवीक अँड कन्झ्युमर फोरम जे तेंच्यांनी ही केस घातलेली एनजीटीन आनी हायकोर्टान, तेंकां आमी एश्युरन्स दिल्ले, तेंकां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पासून दिल्ले की आमी हिंगासर 27 पंचायतीचो वेस्ट ट्रीट करतले. आतां कॅपिटल सिटी पेंजीम तेंचो वेस्ट येता हिंगा, आमी ना म्हणना. सालिगांवचे लोक आनी आमी पासून कालांगूट, वी आर नॉट सेइंग नो, इट इज आवर कॅपिटल सिटी, इट कॅन कम ओवर, देर इज नो प्रॉब्लम. बट एट द सेम टायम वी कॅनॉट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग साउथ गोवा वेस्ट ओवर. इट इज unethical and not viable to bring that waste over. So they have to treat their own waste. So we have come over here to express our opinion and the people's opinion of Kalangut constituency and Saligao constituency that people do not want because it has started smelling. जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगा सगळ्या संसड्या वयलो मार्मागोवाचो पोंडाचे आनी गार्बेज येता ती स्टॉप जावंक जाय म्हणून. आनी तेन्ना आमकां अश्युअर केल्लें की नियर फ्युचर दीस वील बी सॉर्टेड आउट. ताका लागून आयज आमी दोनी कन्स्टिट्युएन्सीच्यो सगळ्यो पंचायती आनी आमी रिप्रेझेंटेटीव हांव आनी मायकल आमी मेळपाक आयिल्ले लेवन्सन मार्टिनाक आनी हांगा आमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी अश्युअर केला की फर्स्ट ऑनवर्ड्स approximately 20 tons of garbage संसड्या वयली येताली that is diverted to Kakora plant and in near future within few weeks उरलेली मार्मागोवा जी येता आनी पोंडाची जी येता ती हांगा स्टॉप जातली कित्याक ह्या गार्बेज हांगा येवन हो प्लांट बर्डन जालेलो आसा. मडगांवचो कोयर आमी ह्यान आदींच काकोड्या कोयर प्रकल्पात वळयल्लो आसा आनी ह्यान फुडें साळगांव कोयर प्रकल्पात फोंडा आनी मडगांवचो कोयर न घेवपाचो थाराव घेतला अशें गोंय घनकोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक लेव्हिन्सन मार्टिन्सान स्पश्ट केलें. मडगांवची गार्बेज आमी वी हॅव ऑलरेडी डायवर्टेड नाव टू काकोरा. ते ऑलरेडी भितर येताले न्हू, घेताले घेताली बट देयर वॉज अ कोर्ट डायरेक्शन ऑल्सो. वास येता आनी कितें येता ते वील लूक इनटू दॅट बेसिकली. इट इज माय ड्युटी टू सी दॅट दे हॅव गिवन सम कंप्लेन देन वी हॅव टू. इन फॅक्ट आय टोल्ड देम टू गो अराउंड दिस प्लांट रायट नाव एंड हॅव अ लूक एंड अगेन वेरेवर दे हॅव पॉयंटेड आउट वास मारता म्हणून खंय ऑर्डर आनी दे हॅव गिवन सम पॉयंट. सो दीस वील बी ऑल्सो चॅक्ड and seen. Plant overburden there is. No, overburden. No. Plant has got capacity. It has the capacity. Capacity 250 स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.